सुके कुळण धारगळ हांगा एक एक्सिडंट जाल्या। यमाहा बायक आणि I-20 हांच्या भितर एक्सिडंट जाल्या कारणान रायडर आणि तेचे फाटल्यान जो बसलेलो ते इंजर्ड आसात। सध्या तांकां बांबोळी व्हरपाक आयिल्ले आसात आणि ही जी I-20 आसा रेंट कॅब आसा ती मोपांतल्यान धारगळीच्या वाटेर वयताले आणि हे जे टू व्हिलर जे रायडर आसात MH पासिंग यमाहा ते मोपा धारगळच्यान मोपा वयताले। हांच्या भितर एक्सिडंट जाल्या कारणान रायडर आणि पिलर म्हणजे फाटल्यान बसलेले तांकां दोगांयक इंजर्ड जाल्लेले आसात आणि तांकां सध्या बांबोळी हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले आसा। जो फाटल्यान बसलेलो ताका सध्या डिस्चार्ज दिवपाक आयला आणि जो रायडर आसा ताका खंय तरी इंजर्ड आसा म्हणून मेजर आसा म्हणून ताका अजून डिस्चार्ज मेळोंक ना अशी आमकां इन्फॉर्मेशन पेडणे पुलीस स्टेशनांतल्यान पोलीस जे आसात साजो मळेवाडकर हांच्या कडल्यान आमकां मेळ्ळेले आसा। त्याच बरोबर सध्या एक्सिडंटाचे प्रमाण जे आसात वाडत आसात आणि ह्या दोन काल सकाळी एक आमकां एक्सिडंट कोरगांव हांगा 11 जण इंजर्ड जाल्ले आमकां रिपोर्ट मेळ्ळ्या आणि आता उपरांत काल इवनिंग जे आयुष हॉस्पिटल धारगळ आसा थंय एक एक्सिडंट तेच I-20 आणि यमाहा हांच्या भितर एक्सिडंट जाल्या। सध्या एक्सिडंटाचे प्रमाण जे आसात वाडत आसात। त्या जाग्यार काम सुरू आसा, पुलाचे काम सुरू असल्या कारणान खंय तरी गाडी जजमेंट कळना किंवा रस्तो तांकां कळना त्या खातीर एक्सिडंट ही जायत आसात। जे टू व्हिलर यमाहा मोटरबायकीन जे आशिल्ले तांचे नाव रामचंद्र मालदार आणि दुसरो जे आसात अशोक बंकी अशें ताचें नांव आसा आणि जे I-20 जे लेडीज चलयताले रेंट कॅब ताचें नाव निशिता अगरवाल अशें सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। एकंदर एक्सिडंटाचे जे प्रमाण आसा दिसान दीस वाडत आसात कारण रस्त्याचेर खुबशे जाग्यार आमकां खड्डे पडलेले दिसपाक येता आणि त्याच बरोबर आता मोपा एअरपोर्टा खातीर जे सुके कुळण हांगा जे पुलाचे काम सुरू आसा हाच्या कारणान सुद्दां खंय तरी एक्सिडंटाचे प्रमाण दिसान दीस वाडटना आमकां सध्या दिसपाक येता। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.